प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वो विसवोर वोड 12 ते 15 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 12 to 15। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगल्यो, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जाय। देवा संबंदी सोत उगडापे करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां खूब स्वताचे वाटेन चलयतलो, कित्याक तो आपल्या पद्दतचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगता आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो। तो म्हाका विमान, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो। जें बापाचें तें सगळें म्हजें। त्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो। भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां पोतून जेजू शिसांक आपल्या मोरच्या आदीं पवित्र आत्म्या वयर शिकोवन दिता। आनी आयज ह्या 12वी वडीन तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्या आतां मनांत घेवंक जायनात। भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू शिसां कडेन उलयतालो आजून तो खुर्सार वसोंक नासलो, आजून पवित्र आत्मो येवंक नासलो, आजून शीस एक नवी रोचना जावंक नासलें। कित्याक फकत जेजू मेल्या उपरांत पोनूच जालो उपरांत आनी जेजू आपल्या शिसा कडेन येवन ते आतां एक नवी रोचना जाले तांचे जेजूचेर भावार्थ दवरलो। आनी जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो, केन्ना जेन्ना जेजू परतून स्वर्गार गेलो सोबींच्या बाबा कडेन, तेन्ना ताणें पवित्र आत्मो धाडलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां भाव भयणीनो पवित्र आत्मो तांकां शिकोवंक लागलो, जें जेजून सांगलेलें तांच्या मनान हाडूंक लागलो। आनी आतां भाव भयणीनो हे शीस आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक लागले। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी 2000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान आयकता, कितले फाटी आमी ह्या उतराची सजमणी घेनासतना आमी वाचता, आमी समजना की वय पवित्र आत्मो आयला, पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा, पूण पवित्र आत्मो खरेंच आमचे भितर आसा जाल्यार तो आमकां कितें करता, तो आमकां देवाचें उतर शिकयता, तो आमच्या मनान हाडटा। भाव भयणीनो, आतां आमी जेन्ना क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमच्या मनान कितें आसा, आणी कितें सांगलां, ताणें कितें सांगलां, देवान कितल्यो ताळण्यो घातल्या, हें सगळें आमच्या मनान आसा। पूण खरें म्हणल्यार पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर म्हणजे जेजून शिकयलां पवित्र पुस्तकांत तें आमच्या मनान हाडटा। आनी पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां शिकोवन दिवपाक आनी आमच्या मनान त्या वेळार जेन्ना आमकां खरोच गरज जाय, आमकां कितें थाराव घेवंक जाय, आमी कितें चिंता देवाच्या उतराचेर हाड, तेन्ना ते पवित्र आत्मो आमच्या मनान देवाचें उतर हाडटा। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो आमच्या मनान हाडटा, आमी खरेंच ताची उतरां आयकत जाल्यार, खरें आमी बारीक ताचें उतर आयकत जाल्यार आमी आतां हाणें सांगलां ताणें सांगलां धन करची ना, पूण आमचो संबंद जेजूशी गोड जातलो, कित्याक आमी देवाचें उतर करतले। पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर सांगतलो। आनी भाव भयणीनो, 15वी वडीन जेजू कितें म्हणटा, 14वी वडीन तो म्हणटा पवित्र आत्मो ताका महिमा दितलो, कित्याक जें तो सांगतलो आमकां, तो जें आमकां पडीत करतलो तें तो जेजू कडसून घेवन तो आमकां सांगतलो। म्हणटच भाव भयणीनो, जें पवित्र आत्मो सांगता तो फकत सांगता जें जेजून सांगलां तें। पवित्र आत्मो एक उलयना आनी जेजू एक उलयना। आमी कितले फाटी समजता की कोणें आमकां कितें सांगलें जाल्यार देवाचें उतर आनी कोणें दुसऱ्यान सांगलें जाल्यार हें उतरां खरेंच देवाचें उतर जाल्यार ती उतरां एकूच आसूंक जाय, कित्याक देवाचें उतर जावन आसा एकूच। आमकां सजमणी ना म्हणून आमी कितले फाटी हाचें आयकता ताचें आयकता आनी सजमना की हें देवाचें उतर। पूण जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक उगडटा आनी पवित्र आत्मो आमकां शिकयता, कित्याक पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा, तो आमच्या सांगाता ताजें काम आमकां शिकोवन दिवपाक। तर आमकां हाची आनी ताच्यो खबरो आयकपाची गरज ना, हाणें सांगलें ताणें सांगलें म्हणून आमकां आयकपाची गरज ना। आमकां फकत जाय जें पवित्र आत्मो सांगता आनी पवित्र आत्मो आमकां तें उतर सोंपें करता
त्या उतराची सजमणी दिता आनी जेन्ना आमी खरें त्रासान आमकां कसले थाराव घेवंक जाय तो आमच्या मनान हाडटा आनी जेन्ना आमी तें उतर पवित्र आत्म्या उदेशी भितरल्यान आयकता आतां आमी देवाचें उतर पाळटा आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेता एक भावार्थीचें जिवीत जियेता आनी खरेंच आमी देवाक दाखयता जेजूक दाखयता की आमी खरेंच ताचो मोग करता म्हणून भाव भयणीनो जेजून आमकां सांगना तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाळटल्यात म्हजें उतर पुजतल्यात पूण भाव भयणीनो आमी फकत आमी धर्म केलो मिसाक गेले मावणे केले तीर्थ केलो खूब उपास केलो खूब लोकांक पयशे दिले सगळें केलें जाल्यार पूण जेजूचे भावार्थ धरूंक ना जाल्यार तेजे उतरा प्रमाणे आमी चलना जाल्यार कसलोच फायदो ना कित्याक आमी फकत जे पवित्र आत्मा सांगता जे देवाचें उतर भाव भयणीनो केन्ना देवाचें उतर सांगता वय पूण देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मा जें सांगता देवाचें उतर कितले फाटी आमकां सांगता हें कर तें कर पूण तें आमकां सांगलां काय जें आमकां सांगलां तें पवित्र आत्मा आमकां ते थाराव दिता आमकां तेमकां कोडीत करता आमकां ते बरे भशेन सांगता कित्याक देवाचें पुस्तक जावन आसा पवित्र पुस्तकाचेर खूब वस्तू बरयल्या देवाचें उतर खूब बरयलां पूण सगळें म्हाकाच न्हय जें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता कित्याक देवान म्हाका ह्या संवसारांत एका कारणा लागून धाडला एक एकल्याक आमकां संवसारांत एका कारणा लागून धाडल्यात आनी तें कारण म्हणजे कितें जें देवाची येवजण जावन आसा आनी देवाची येवजण आमी करूंक जाय जाल्यार तो देव आमकां सगळें तयार करून दवरता फकत आमी ताचें उतर आयकोंक जाय पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोंक जाय आनी पवित्र आत्मा जेन्ना उलयता तो फकत देवाचें उतर उलयता म्हणटच देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मा बरोबर जेन्ना आमचे कडेन उलयता आतां आमच्यान देवाची येवजण काबार करूंक जाता जें देवान येवजिलां आमच्या जिवितान आनी तेन्ना आमी कसलो घाम सोडिनासतना कसले त्रास घेनासतना आमच्यान देवाची येवजण आमच्या जिवितान करूंक जाता आनी ज्या कारणाक लागून आमकां देवान ह्या संवसारांत धाडला तें आमच्यान करूंक जाता जेजू भाशेन जेजून आपल्या सोडीच्या बापाचो आवाज आयकलो तो जाणो आसलो तो ह्या संवसारांत मनीस जालो म्हणून पूण ताका अशेंच कळूंक जायना ल्हानपण ताका कळोंक ना पूण ताजो संबंद आपल्या बापाशी घट जालो म्हणून तो आतां देवाचें उतर शिकोंक लागलो आतां पवित्र आत्म्यान ताका दाखयलें कितें ताजें काम आसलें तें कितें ताजो जागो आसलो बायबलान वा पवित्र पुस्तकान आनी तें शिकोवन आनी पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूक आतां कळोन आलें की तो सरवंडार म्हणून तो आतां मरोंक जाय म्हणून आख्या संवसारा पासत आमची सरवण करूंक जाय पासत आमच्या संवसाराची तेच भाशेन भाव भयणीनो आमकां जी आमी भावार्थी म्हणटा आमी खरें जेजूचे पाठलागार म्हणटा पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता आमी फकत आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरूंक जाय जेजूचेर धरूंक जाय पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकूंक जाय आनी पवित्र आत्म्या उदेशी जेन्ना आमी काम करता आतां आमी देवाची येवजण काबार करता आनी जें आमकां येवजिलां ह्या संवसारांत तें आमी करूंक पावता पवित्र आत्म्या उदेशी ताज्या गोठायेन आनी पवित्र आनी जेजूच्या आदारान आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर ह्या शिवर्तमानाचेर आमी खेरीत भाशेन नियाल करुया आनी हें उतर आमच्या काळजान रुगून आमच्या मनाची नोंदणी करून हें उतर दिसपट्ट्या जिवितान पाडून आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव